नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान युतीविशीं उतर भायर सरिल्ल्यान आयिल्लो दुबाव ताकाच लागून दिल्ली वचून घेतली भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट, सांगता मोगोपा फुडारी दीपक ढवळीकार. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान घेतलो यू-टर्न, मोगोचे अध्यक्षपद दिल्यार स्वीकारतलो म्हूण सांगता जीत. आतां म्हणटा आपूण आमदार म्हूण आसा खूश. कम्युनिदादीचे काम 100% करतले सुरळीत. कम्युनिदादी खातीर नेमतले पूर्ण वेळ प्रशासक. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची म्हायती. पावसा पयलीं पुराय जातली स्मार्ट सिटीची कामां. ताडमाड ते टॉक जंक्शना वयल्या रस्त्याचे काम मे शेवटाक जातले पुराय, सांगता एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम. कारापूर पंचायतीन सरवण वाठारांत साचिल्लो कोयर केलो नितळ. रस्त्या कुशीक साचिल्ल्या कोयराक लागून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान पंचायतीचेर काडिल्लो फोग. यशस्वी जयस्वालान मुंबयची साथ सोडून गोंयाकडल्यान खेळपाचो घेतला निर्णय. गोंयाकडल्यान खेळपा खातीर मुंबय क्रिकेट संघटनेकडेन मागला हरकत ना दाखलो. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच युतीविशीं तांणी उलोवप केलें. युतीविशीं आपल्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां. युतीविशीं चर्चा करपा खातीरूच भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतिल्ल्याचे मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. दुसरे वटेन आपली कोण दिशाभूल करतलो असो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उरफाटो प्रस्न. पळयात पुराय बातमी. भाजपा मगोपामध्ये युतीचे कुफुसां सुरू असताना ढवळीकार भाव दिल्ली भोवणी करून आयले. सुदीन आणि दीपक ढवळीकारान दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली. हे भेटी वेळार फाटल्या कांय दिसांत घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर चर्चा केल्ल्याचे दीपक ढवळीकार सांगता. मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडांतल्यान युतीविशीं उतर भायर सरिल्ल्यानूच युती आसा की ना हो प्रश्न आमकां पडिल्लो. ताका लागून जाणी ही युती घडोवन हाडिल्ली तांकांच आमकां मेळचें पडलें अशें दिल्ली वारी करून आयिल्लो दीपक ढवळीकार सांगता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच तांणी युतीविशीं उलोवप केलें. फुडाराकूय आमी एकठांय रावतले म्हणून BL संतोष हांणी आश्वासन दिल्ल्याचे ढवळीकारांचें म्हणणें. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आमी एकठांयूच लढयतले. दर एका मतदारसंघाचो सर्वे करून उपरांतूच जागे वांटून घेतले अशेंय दीपक सांगता. पण कोणी तरी मिसगाईड मुख्यमंत्र्याक केलो त्याचे त्याने सांगले त्याला ते कळ्ळें आणि त्याने स्टेटमेंट दिलो न्ही. आमचो वाद काय ना न्ही. रिक्षा भेट आमची पयलीं पसून थारताली पूण हो ही घडामोडी जाली की आतां म्हणली युती आसा की ना कितें करपाचें. मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान जेन्ना ते गेले तेन्ना आमी कोणा कडेन उलोवप जे केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्लें आनी सांगिल्लें की बाबा आमकां ही फुडें जाय. पूण तांकां विचारचेर लागना. त्यांनी जर अशें तशें सांगलें जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय न्ही. केंद्रीय मंत्र्यान आमी सदांच फुडें बरोबर रावपाचें म्हणून. कारण कितें आसा मरे मोगो आनी भाजप समविचारी आनी हिंदूची मतां चडशीं आसा कळ्ळें न्ही. आनी आज पर्यंत भाजपाक जी मतां पळय स्टार्टिंगेच्यान जेन्ना ते 94 जाय तेन्ना मोगोचीच मतां तांकां मेळ्ळ्या. दर एका मतदारसंघात वचून मतदारांक मेळप, पक्ष संघटना मजबूत करप हें दर एका पक्षाचें कार्य. ते आमकां करचेच पडटा. आपूण अमूक एका मतदारसंघात वचून मतदारांक मेळ्ळो म्हणून युतीच्या वेळार तो मतदारसंघ आमी मागतले अशें जायना अशें दीपक ढवळीकार सांगता. कांय दिसा पयलीं आपणे कुमारजुवे आनी पेडणेच्याय मतदारांची वचून भेट घेतिल्ली अशेंय दीपकाचें म्हणणें. एक मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा तेन्ना तो आमी मागतले हे कोण ठरवप आनी कशें ठरयतले हो मूळ विचार आसा. जरी पण आमचे मतदार ते आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळे कडेन शिरोडा आसा, फोंडा आसा, देवळा आसा, त्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी तांकां ताकद दिवप हें खूब गरजेचें आसता. नाजाल्यार ते तिसरी वाट सुटता. 5-5 वर्सां उबी बसना, 2-2 वर्सां. आनी आमचे कोणूच येना, आमची कोणूच विचारपूस करना. ह्या खातीर आमकां भोंवचें लागता. हें कितें हांव इलेक्शनार रावतलो, हांव तो सीट मागतलो
हांव मागीर झगडटलो ह्या खातीर न्ही. हें प्रत्येकान करपाक जाय. जो आज भाजपा बरोबर आसा आनी हें प्रत्येकान करपाक जाय की आमी बाबा आसतले बरोबर आसतले आनी आमी फुडें वतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच युती विशीं तांणी उलोवप केलें अशें दिपकान म्हणिल्लें. ताचेर मुख्यमंत्र्यांक विचारल्यार तो विचारता आपली कोण दिशाभूल करतलो. तुम्ही सांगतले एवरीथिंग इज वेल म्हणटालो. तुमकां कोण मिसगायडेड करता? म्हाका मिसगायड कोण करतलो? भाजपा मोगोपा मदीं सुरू आशिल्ल्या कोफुसांवा विशीं विचारल्यार मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर सांगता सगळें बरें चल्लां. ऐकात ताचें म्हणणें. बरें आसा. Everything is good. Good relation, very good relation. आणि सेंटर पार्टी सेंटर जे लिडर आसा ते विशयी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मगोच्या अध्यक्षपदावयल्यान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पलटी घेतल्या. पयलीं मगोचें अध्यक्षपद दिल्यार स्विकारतलो म्हूण सांगपी जीत आतां म्हणटा आपूण आमदार म्हणून खूश आसा खंय. पळयात पुराय बातमी. म्हाका दिवप तेका दिवप अशें नासता. ते सेंट्रल कमिटी आसता. सेंट्रल कमिटी डिसायड करता कितें करप ती, इन्क्लुडींग अध्यक्ष. आनी ते सेंट्रल कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल आसतले. जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणें आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा ती आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंयचे जर आतां म्हाका जबाबदारी हावजींग बोर्डाची ती म्हाका जबाबदारी दिली, ती म्हाका जबाबदारी म्हाका पाळपाक जाय, ती सांबाळूंक जाय जबाबदारी. तशें त्याच प्रमाणे जर आतां सेंट्रल कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी जर तसं ठरयलां तुजी जबाबदारी तुजी, इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बॉय तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगलें जबाबदारी घेवंक जाय तर घेवंक जाय. म्हाका खंय इंट्रस्ट आहा अध्यक्ष जावपाचें. थंय एक प्रेसानूच विचारलें बाबा तूं इंट्रस्टेड. हांवें म्हटलें बाबा ते जर सगळे विलिंगली आहा जाल्यार ओके आहा. हांवें खंय सांगलां म्हाका खूब उमेद आहा म्हणून. आमकां आमदार आहा ते काम करून आमी हॅपी आहा. फुडलो टर्म येवन सुद्दां मागीर हांव खंय म्हाका खंय अध्यक्षपद जाय. प्रश्न विचारलो तेजें उत्तर दिलां. कोणी जबाबदारी दिली ती घेवंक जाय न्ही. कम्युनिदादीचें काम 100% सुरळीत करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. हे काम सुरळीत करपा खातीर पूर्ण वेळ प्रशासक नेमतले. तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बुधवारा कम्युनिदाद समितीच्या वांगड्यांची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. त्या कोमिजाची सगळ्यो कोमिजाची आता वेळापासून स्ट्रीमलाईन करतात. एक म्हणजे फुल-टायम ॲडमिनिस्ट्रेटर दिता आणि सगळ्या कोमिजाची रिक्रुटमेंट जी करपाची आपण ती रिक्रुटमेंट करतात आणि सगळ्या कोमिजाची कॉम्प्युटरायझेशन करतात 100%. आयडीच त्यांच्या उडी मिटींग घेतात सगळ्यो गजाली लक्षात घालता. तांकां प्रत्येक कोमिजाची तसो स्ट्रॉंग कोमिजाज आसा ताका कॉम्प्युटर ऑपरेटर एक क्लास सेपरेटली जाय. त्याच्या खातीर बऱ्योचश्यो कोमिजाची तुजे कडेन पयशे आसा ते कॉम्प्युटरायझेशन करपाक प्रोग्राम करता पडटलो, रिकॉर्ड मेंटेनन्स आणि कॉम्प्युटरायझेशन हे दोन गजाली करपाक जाय. इंडिपेंडंट क्लास प्रत्येक कोमिजाचीचे ऑफिसर आसपाक जाय आणि तेंचे रिकॉर्ड सगळे करतात. जे कोमिजाचीक सपोर्ट करूंक येता आमी करतात. नॉर्थानूच 75 कोमिजाची आसा. तितून रिक्रुटमेंट आसा सगळी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट केला आसा. कोमिजाची स्ट्रीमलायन जातले आणि ते सपोर्ट करपाक तयार. स्मार्ट सिटीची कामां येत्या त्या पावसाळ्या पयलीं पुराय जातली अशी माहिती सरकारान कोर्टाक दिल्या म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर न्यायालयात अर्ज दाखल करून आनीक वेळ वाडोवन दिवपाची मागणी करतले खंय. ताडमाड रस्त्यार 12 मीटर सिवरेज लायनीचें काम सुरू आसा. मे म्हयन्याच्या शेवटाक हो रस्तो लोकां खातीर उक्तो करतले अशेंय ताचें म्हणणें. झाडां लावपा वांगडा लँडस्केपिंगाचें काम, रंगकाम, दिशादर्शक तक्ते आनी हेर बारीक सारीक कामां 31 मे मेरेन पुराय करतले. ताडमाड एरिया आसा पळय थंय जी सिवरेज लायन घालपाची आसा पळय थंय एक 12 मिटराचें काम मातशें आडकून उरलां. कारण तर थंय एक पॅरलल सिवरेज लायन दुसरी आसा ती डॅमेज जावंक जायना म्हणून एक प्रिकॉशन घेवचें पडटा. ताजे बरोबर थंय एक गॅस पायपलायनूय आसा थंयसर. सो ती ताका लागून थंय काम मातशें डेलिकेट जाल्लें आसा म्हणून तो मातसो डिले जाला. पण हे 12 मिटराचें काम सिवरेज लायनीचें उरलां. बाकीचें काम सिवरेज लायनीचें कंप्लीट जाल्लें आसा. सो ताका थोडो टायम लागता. तातूंत आमी एक म्हणजे एक एप्लिकेशन फायल करताले कोर्टाक आमी आमकां थोडो इल्लो ज्यादा काम टायम वाडून दी म्हणून. पण तो जो स्टेज आसा तो मेच्या एंड मेरेन आमी कंप्लीट ओपन करतले अशें आमी त्या चार्टान दाखयलां. बाकीचे जे स्टेजीस आसा थंय जास्तशे रस्ते आसा ते मोटरेबल जाल्ले आसा आनी 1-2 जाग्याचेर थोडो मातसो इशू आसा. तो आमी बेगींतल्या बेगीन तो इशू आसा तो क्लियर करपाची प्रयत्न करतले आनी करतले क्लियर.
आनी ब्युटिफिकेशन आनी फुटपाथाचो जो इशू आसा तो बाय एंड ऑफ मे सगळ्या रितीन कंप्लीट जातलो असो आमी कोर्टाक चार्ज दिल्लो आसा. म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां पावसा पयलीं कंप्लीट जातली. पावसा पयलीं कंप्लीट जातले असो आमी जे कोर्टाक आज जो चार्ट दिला तातूंत हें दाखयल्लें आसा. दिवचलच्या सरवण गावात रस्त्या कुशीक साचिल्ल्या कोयराक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फोग काडले उपरांत निमाणे कारापूर सरवण पंचायतीचे दोळे उगडले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाक पाळो दिवन पंचायतीन बुधवारा सरवण वाठारांत साचिल्लो कोयर एकदाचो काडून वाठार नितळ केलो. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एके कार्यावळी निमतान मंगळारा कारापूर सरवण पंचायतीत आयिल्ले. यत्ना वाटेर सरवण गावात रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पळोवन मुख्यमंत्री सावंतान तिडक उक्तायल्ली. कार्यावळीत उलयतना कोयरा वेल्यान मुख्यमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर फोग काडिल्लो. उपरांत बुधवारा पंचायतीन सरवण वाठारांत साचिल्लो कोयर काडून वाठार नितळ केलो. मुख्यमंत्री सावंत हांणी पंचायतीचेर तिडक काडिल्ली ती तांची भुमिका योग्य आशिल्ली अशें लोकांचें मत आसा. हाचे फुडें कोयराची समस्या निर्माण जावची ना हाची पंचायतीन काळजी घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो आतां कचरो आयज तेंच्यांनी काडलो हो कायम स्वरुपी हे लोक काडटले काय कितें आनी तेंच्यांनी काडपाक जाय. तेंच्यांनी हें सगळें काम आसा तें मुख्यमंत्र्यान तांकां एक आदेश दिला हांगा हो आदेश तेंच्यांनी पाळपाक जाय. आनी जें आपलें पूर्ण लक्ष त्या ह्या कचऱ्याचेर केंद्रीत करपाक जाय. आनी हो सगळो कचरो आहा गांवांचो सगळ्या वाड्यांनी कचरो आसा गांवांनी कचरो आसा हो सगळो कचरो म्हणटा कायम स्वरुपी तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचें पालन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खरोखर तेंची भुमिका ही बरी आसली. मुख्यमंत्र्याची भुमिका ही खरोखर बरी आसली. ते तळमळीन इतलें काम करता आनी तांकां दिसता आपूण इतलें करता. मुख्यमंत्री म्हाका दिसना भाऊसाहेब बांदोडकरांचें हांव तांकां उदाहरण दिता. भाऊसाहेब बांदोडकरांची पंक्तीक आयज ते बसलेले आसा. इतलें काम करता ते सकाळी मेरेन ते रात मेरेन म्हाका दिसना रेस्ट घेता. पूण तांकां दिसता जर आपूण इतलें करता जाल्यार बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आहा ह्यो पंचायत जावं बाकीचे जे सगळे बाकीचे जेंका रायड आसा ज्या जाग्याचेर कितें वायट चलता ते प्रत्येकानी करचें म्हणून तांकां थंय उलोवचें पडलें. आनी खरोखर तेंच्यांनी हें बरें उलयलें. ही देख आसा आनी ही देख घेवन सगळ्यो ह्यो आमच्यो डिचोली तालुक्याच्यो न्हू गोंयच्यो सुद्दां पंचायतीचे लोक सगळे हो कारभार आपलो सुरळीत करतलो आनी ह्या कचऱ्याचेर मेन लक्ष केंद्रीत करतले. आनी हांव तांकां लक्ष केंद्रीत करचें म्हणून हांव सुद्दां तांकां शुभेच्छा दितां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भारताचो आघाडीचो क्रिकेट खेळगडो यशस्वी जयस्वालान मुंबयची साथ सोडून गोंयाकडल्यान खेळपाचो निर्णय घेतला. 2025-26 मोसमात जयस्वाल गोंयाकडल्यान रणजी खेळपाक शकता. हे खातीर मुंबय क्रिकेट संघटनेकडेन ताणें हरकत ना दाखलो मागला. यशस्वी गोंयाकडल्यान खेळटलो ही गजाल खरी आशिल्ल्याचें GCAचो सचिव शंभा नायक देसायान सांगलें. GCAचे आदले सचिव रोहन गावस देसाय BCCIचे संयुक्त सचिव आसात. ताका लागून यशस्वीच्या गोंयाकडल्यान खेळपाच्या निर्णयाक म्हत्व आयला. म्हापशा उपनिबंधक कार्यालयातलो सर्व्हर फाटले 6 दीस जाले बंद आसा. ताका लागून थंय येवपी लोकांची कामां आडकून पडल्यात. तांत्रीक कारणाक लागून हो सर्व्हर बंद पडिल्ल्याचें कळटा. म्हाका दिसता केबल फॉल्ट आसतलो नाल्यार आतां हांवें लायटीची फॉल्ट आसा. हांव लिफ्टीन आतां उरलो आनी लायट गेली 10 मिनटां ते लिफ्टीन भितर रावता. पूण हो अपडेट करपाक वचत थंय म्हाका दिसता हे आमची टेकिंगची कामां चालू आहा ताका लागून हें जाता. आनी क्लोजींग आसल्या कारणान आतां मुन्सिपाल्टीन आमचो सर्वर डावन आहा आनी पयशे घेवपाचे मंडे पासून आमी बंद दवरला. टॅक्स तरी आसतना आयज शिवक कामाक ते बर्थ सर्टिफिकेट तरी लोकांक दी कित्याक लोकांक एडमिशन योजना कमी जाली पळयता तरी हांव हेचेर लक्ष घालता बाबा ते कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाता पळय. आमी आतां सब रजिस्टर ऑफिसान येयल्लेले कितें काम आसलेलें म्हणून पळयता जाल्यार थंय सर्वर आहा पळय तेंचो डावन आसा. आमी त्या साहेबाक विचारलें की सर म्हटलें सर्वर डावन आसा
गोवन म्हणून लागलो तो 4 ते 5 दीस झाले सर्वर डावन आसा. लोकांची कितकीशी कामां हांगा पेंडींग उरलेली आसा. लोक खंयच्यान पयस अख्ख्या गोंयभराच्यान दिल्लीच्यान अख्ख्या इंडियेच्यानूच येतात अशें घरात आनी लोक आपलो टायम पिड्यार करून हांगा येतात आपली कामां म्हणून. आयज 5वो दीस जालो. लोकांक तेंच्यांनी नोटीस मारून तरी सांगूंक जाय आसलेली की बाबा अमके दिसान सर्वर चालू जातलो म्हणून. ते तेंच्यांनी कांय सांगनात. धाकटी भुरगीं थंय न्हिदलेले आसा, जाणटे थंय उबे रावलेले आसात. कोणाची लग्नाचे हे आसता रजिस्टर आसा, कोणाचे आनी कितें ऑनलायन पेमेंट भरपाचें आसता ते सगळे पेंडींग थंय उरलेले आसा. हेंच्यांनी हरशीं सांगूंक जाय आसलेलें लोकांक की बाबा अमक्या दिसान चालू जातलें म्हणून. हेंच्यांनी कांय ते सांगूंक ना. आनी आमी मागीर तेंचो कोण IT चो कोण आसा ताका आमी फोन केलो की बाबा म्हटलें कितक्या दिसांनी सर्वर म्हटलें तुमचो चालू जातलो. तो आपूण ट्राय करता, प्रयत्न करता असले तो उलयता. त्यांनी सांगूंक जाय आसलेलें बाबा अमके दिसान अमके 4 दिसाक 3 दिसाक त्या प्रमाणे ते नोटीस मारपाचें न्हू. लोकांक हांगा फावटी मारून मारून लोकांचो टायम पिड्यार हेंच्यांनी केल्लो आसा. आनी हे सरकारा कडेन मागता हे आपण सर्वर आहा पळय तो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी चालू करून घेवपाचो. मडगावचो आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी मडगावकारांचेर वाडीव कर लादला. मडगाव ब्लॉक काँग्रेसीचो आरोप. हो कर फाटी घेवचो अशी तांणी मागणी केल्या. आज मनमानी करून मारगाव म्युनिसिपल काउन्सिल हे बीजेपीचे जे काउन्सिल आसा मडगाव आपली मनमानी करून आज ते न्यू रेट्स जे नोटिफाय केल्ले ते आज सकून कलेक्शन करपाक लागिल्ले आसा. तांचे कडेन डेटा ना काय ना पण हॅपटेजली हे सगळें करपाक लागिल्ले. आमी ऑलरेडी हे सांगिल्लें की इवन जो नोटिफिकेशन घातिल्लो तो फॉल्टी आसा. कितलेशे एरर्स आसा. हो जो नोटिफिकेशन घातलो तातूंत कितले एरर्स आसा. कॉरिजेंडम देखून काडनासतना हे ऑलरेडी कलेक्शन करपाक लागले एज पर न्यू रेट. आमी तर हो न्यू रेट 100% एग्री ना आनी आमकां दिसता की हो जाता तितले बेगीन विड्रॉ करचो. पयलीं सांगतालो काउन्सिल मिटिंगेर जेन्ना सांगिल्लें बायट दिल्ली तेन्ना आमी डेलिगेशन घालताले तेन्ना चेअरपर्सन म्हणटालो की मडगांवच्या आमदाराक कांयच रोल ना म्हणालो. आनी काल तेणी स्टेटमेंट दिला न्यूज पेपरान की मडगांवचो आमदार ते भायर बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा ताजे ब्लेसिंगान हे आमी करता म्हणून. सो हितून दाखोवन दिता की बीजेपीचे ह्या सरकाराचो हो फूल रोल आसा हे लोकांचेर ही हाय रेट लादपाक. आनी हेजेर आमी डिसायड करतात. कित्याक आज जेन्ना बिझनस सारकें चलना लोकांनी त्या टायमार तुमी इतली प्रमाणान वाडयतात. काउन्सिल मिटिंगेर ते सांगताले की 15 to 20% हे म्हण. इवन रेझोल्युशनाचेर सांगता तो रेझोल्युशनाचेर सुद्दां बरयलें आहा पळय 10 to 15% वाडटल म्हण. आनी एक्च्युअल कितली जाला तें पळोवपाक मेळटा. म्हणजे इतली सगळी फोटींग पॉयंटां ब्लॅक एंड व्हायट आसून मडगांवचो चेअरपर्सन तेच भायर मडगांवचो आमदाराकूय सांगता आनी बीजेपीचो प्रेसिडेंट हे लोकांचेर हो हाय लादपाक सोदता. हे रॉंग जावन आसा आनी लोकांनी हाजेर चिंतपाक जाय. आता खेळा मळावेली खबर. 18व्या रिबेलो पंडल अखिल गोंय फुटबॉल सर्तीत केपेच्या आंबावली क्लबान मायणाच्या JK कॅटर्सांक 3-1 गोल फरकान हारयले. आंबावलीच्या शेल्टन फर्नांडीस, डायलॉन फर्नांडीस आणि ब्रेंडली फर्नांडीसान गोल केले. जाल्यार JK कॅटर्सा वतीन जॉयविनान एकोडो गोल केलो. आंबावलीचो गोलकीपर इवॉन फर्नांडीस मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराचो मानकरी थारलो. आम्ही घरांचो कर वाडोवंक ना. आम्ही फक्त वेपार परवानो शुल्क वाडयला अशें स्पश्ट करीत मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान फटीच्यो वावड्यो पातळप्यांचेर बरी तिडक उक्तायल्या. थोडे जाण आपल्या राजकीय फायद्या खातीर ह्यो वावड्यो पातळयतात अशें ताचें म्हणणें. तेन्ना अशा वावड्यांचेर लक्ष दिवचें न्हय अशें आवाहनूय दामोदर शिरोडकरान ह्या वेळार केलें.
मजगती आपणे साबार काळ प्रलंबित आशिल्ली MSCB क्लियर केल्ल्याचें शिरोडकारान स्पश्ट केलें. आम्ही हाऊस टॅक्साची बी रेट वाडयल्ली कडेन ना. आम्ही हाऊस टॅक्सा हात बसून लावना. आम्ही वाडयल्या म्हणटी थोडी ट्रेडाची हाजी बारीक बारीक फ्री जे ट्रान्सफर बी आशिल्ले पळय ताजें ट्रान्सफराक जे पळय 3,000 घेताले पळय ते आमी 5,000 ठरयलें ते 4,000 केलें. ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स बी आशिल्ले पळय ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स बी आशिल्ले पळय एका 3,000 आमी घेताले ते आमी 4,000 केले. ते कितले वर्सांनी केला मरे. रेकॉर्डाचेर आसा आमी गेल्ले पळय वाडयल्या पळय गेल्ले वाडयल्या ते 250-300% आनी 400% वाडयले कडेन लास्ट टायम कोणें वाडयले पळय. डिटेल म्हाका ते पळोवपाक टायमूच मेळूना कळ्ळें न्ही. आतां ट्रेडा बाबतींत आमी कितें केलां अप टू 20 स्क्वेअर मिटर बसून आमी 2,000 रुपये म्हणजे 1890 केलं तर 2,500 केलां आनी अबाउट 20 स्क्वेअर मिटर ताका 50 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. आतां म्हाका सांग पळया 200 स्क्वेअर मिटरचा मॉल आहा ताका 189 2,000-2,500 घेवपाचे आनी धाकटो कोण 20 स्क्वेअर मिटर ल्हान ताका 2,500 घेवपाचे. हें पळय सगळे मुसलमानी तशें आहा मरे. एरिया वायज आसा आमी एरिया वायज केलां. सो आयच्या न्यू रेट लागतली. आज आनी काल आनी आज हांवें क्लोजींग म्हणून आतां हांव सगळें स्ट्रीमलायन करता. कोणें बेश्टो बोवाळ मारचो न्ही कित्याकय लागून. म्युनिसिपालिटीचे एलिगेशन करतना कोणें 10 फावटी चिंतचें. म्हाका खबर आहा कोणें पयलीं कितले दिवे लायले ते. हांव क्लियर कट उलयतां. रात दीस उठ म्युनिसिपालिटीचे कित्याक म्हणून म्युनिसिपालिटीचे क्रिटिसिजम सोसून घेवपाचें. एज अ चेअरपर्सन म्हजी जबाबदारी ती पयलीं भाशणां करता पळय. MSCB क्लियर केली मरे 30 वर्सांची. MSCB म्हळ्यार कळ्ळी मरे तुका पयर डिस्ट्रिक्ट एक स्टाफाक तर 10 वर्सां प्रमोशन जालां ताका सॅलरी बी एक इन्क्रिमेंट दिवची पडटा. 20 वर्सां ते प्रमोशन जालां दुसरें इन्क्रिमेंट दिवची पडटा. 30 वर्सां जाला पळय दुसरी हें पयलींच्या 4 पर्सनांनी कित्याक केलें ना. तुमकां त्या स्टाफाची कळकळ नाशिल्ली कित्याक केलें ना. हांवें केलां मरे आतां. मोल्या अभयारण्यातले सायल्याचे लाकूड चोरून वतना दीपक राऊत आणि सदा सावंत या 2 जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरले. तशेंच रान खात्याचे कलमा प्रमाण दोगांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली. कापिल्ले लाकूड तशेंच लाकडाची येरादारी करपाक वापरिल्ली गाडी जप्त केल्या. नमस्कार. आमी जे मोले अभयारण्यात थंय आसा ज्या जाग्यार काल रातचे फांतोडेर हांगा शिगांव माटोजे हांगा जे सायल्याचे कुडके चोरून व्हरता आसतना 2 जाणांक ताब्यात घेतलेले आसले. एक रिक्षा चालक आसलो दीपक राऊत आनी दुसरो जो सदा सावंत. एका सदा सावंत हेच्यान पयलीं आनी एक 7-8 म्हयने पयलीं तेन्नाय धरलेलो. तेन्नाय अशेंच सागवानी लाकूड तेणी त्या संदर्भात धरले आनी तेन्ना तेजी सुटका जाल्ली आनी आयज ताका परत तेंच्यांनी राती धरलेलो आसा. आनी आतां तेजेर सगळी इन्क्वायरी चालू आसा सद्याक. अजून मेरेन जो तेजो माल मुद्देमाल कितें आसा तेजे वांगडा कोण आनी कितले आसा तें मेळना. पूण फॉरेस्टाचे जे गायड आसा जो चीफ आसा अनिल हेंच्यांनी ताका शिताफीन अटक केल्ली आसली. रातची रंगे हात धरलेलो आसा. पूण हेजे तेजे हांव पाळत धरून 2-3 दीस पयलीं पाळत धरून आसलेले आनी हे जे रान खात्याची कर्मचारी आसा ते वाठारांतले सदांच बरें काम करता की पार्टीर आसा सदांच रावता आनी अशी ज्यो ही दुसऱ्यांदा तेणी धरून दिल्ली आसा तेन्ना जे संबंदीत जे ज्येश्ठ अधिकारी आसा तेणी हेचेर सगळो अभ्यास करचो आनी जाता तितली कडक शिक्षा जावं कडक तांकां सेक्शनां लावची अशी मागणी सद्या तरी लोक जोर धरूंक लागल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. भौशीक बांदकाम खात्यान केपेच्या पोन्न्या पुलाची तपासणी सुरू केल्या. या पुलाची पळोवणी करून पुलाच्या स्थितीचो अभ्यास करून गरज पडल्यार दुरुस्तीचे काम करतले अशें केपेच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचो सहाय्यक अभियंतो रोहन देसाय हांणी सांगले. तशेंच दक्षिण गोंयांत आशिल्ले हेर पूल आनी साकवांची पळोवणी करतले अशी माहिती रोहन देसाय हांणी दिली. टेंडर काडलेलो आसा डिव्हिजन 6 ऑल ओवर साउथ गोवा जे ब्रिजीस आनी कल्वर्ट्स आसा तेंचे इन्स्पेक्शन करपाक कंडिशन सर्वे इन्स्पेक्शन करता आमी. तेजे कितले लोड टेस्टिंग आनी कितले हें करून पळयतले म्हणजे ऑल ओवर साउथ गोवा आनी कितें रेमेडियल मेजर्स घेवपा जाल्यार थंय आमी तेजे घेतले. वयर रिसंटली 1-2-3 दीस पयलीं हांगा साळेरी 1 तारखेर आमी साळेरी केला. साळेरी कोला केला आणि केपे आतां पार्टी करपाचो उरला पूण आतां पार्टी आमचे हॉट मिक्सिंग चलता ताका लागून आमी थंय डिले केला. पार्टी ते हॉट मिक्सिंग तो ते नंतर आमी तो करतले. बाकीचे खंय ना हे 2 आसा सगळे आसा बाकी मेजर मायनर मागीर तशें कुडचड्यार करतले. कुडचडे खंयचो कुडचड्या मिराबाग ब्रिज आसतलो पूण टोटल ब्रिजाचे हे जातले आनी मायनर कल्वर्ट्स आसा पळय तेचे इन्स्पेक्शन जाता. आतां कितें तरी प्रॉब्लेम जाल्यार मागीर तेजी आमी मेजर्स घेतले रेमेडियल मेजर्स घेतले. ये ब्रिज का कंडीशन सर्वे हो रहा है इधर एक्चुअली. ये कंडीशन सर्वे मतलब ये ब्रिज का क्या ये जो कुछ है इसमें गटर्स
नीचे वाला कैसा है और इसका बेरिंग्स कैसा है और इसका पेमेंट कैसा है, सब कुछ हम लोग चेक कर रहा है इसका। ये व्हीकल है MBIU मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट है, ये वाला पूरा हमारा इंस्पेक्टर्स नीचे जाके सब कुछ कंडीशन कैसा है बोल के अभी चेक करेगा इसका। उसका बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो रेटिंग दे देगा। वो रेटिंग के हिसाब से PWD साहब लोग चेक करके उसके हिसाब से इसको क्या कुछ रेमिडियल मेजर्स करना है और इसका कुछ रिहॅबिलिटेशन वर्क्स करना है, वो सब कुछ करेगा। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। सुमिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम